निवडून हाडपा खातीर हांवें पयलींसान विशेष आतांच सांगना, पयलींच्यान सांगलें आसा, जो पार्टी म्हाका उमेदवार दिता तो एसटीचो आसूं कोणी आसूं नी, कोण दिता तो निवडून हाडपाची जबाबदारी म्हजी आसा. सांगलेत ना हांवें केन्नाच की सुभाष प्रदेसाय काम कुडचड्यार हांवें केन्ना सांगलां की हांव इलेक्शनान निवडपाक वता. हें जें मिसअंडरस्टँडिंग आसा तें आमी मुख्यमंत्र्याक सांगलें आसा आनी हें जाल्लें आसा. ताजे वेल्यानूच जाल्लो. हांव कोणूच खंयच्याच कार्यकर्त्याक घेवन कुडचड्यार गेलो ना. हांव गेला तो नित्य नेमा प्रमाणे शेनवाराक ज्या जाग्यार वतालो त्या जाग्याच्यान गेला. पयलीं आरक्षण जालां म्हणून एक प्रेस मिडियान भितर दुसरे तरेचें स्वरूप आयिल्लें. तें आज ताजो आमच्या म्हणजे पार्टी लिडरशिपाकय एक गैरसमज आसलो आनी तातूंतल्यान कांय जे विशय उत्पन्न जाल्ले ते आयज ताका मुठमाती मेळ्ळी. तो गोंधळ जाल्लो उलोवपाचे सगळे सांगले. आमी ब्रीफय केले न्ही प्रेसाक. सुभाष फळदेसाय हो पार्टी बरोबर गेले ते 1996 सान आसा आनी कायम आसतलो. कारण एक शिस्तबद्ध कार्यकर्तो म्हणून हांवें काल म्हजो खंयचोच स्टेटमेंट ना की अमूक जाल्यार अमूक हांव करतलो अशें कांयच ना. आश्वासन बी कांय ना. अरे पक्ष ज्या ज्या वेळाचेर सर्कमस्टन्सीस आसा त्या पद्दतीन आमकां आमची योग्य निगा घेतले. फक्त सुभाष फळदेसाय न्हय तर सगळे कार्यकर्त्यांची जबाबदारी पक्ष घेतले. दामू नायकान म्हणलें, अध्यक्ष दामू नायकान म्हणलें तुझे योग्य स्थान तुका मेळटलें म्हणून. खंय स्थान मेळटलें तुमकां? योग्य स्थान न्ही, हे ज्या वेळाचेर हांव योग्य स्थान म्हाका मेळ्ळें आसा. हांव मिनिस्टर आसा आनी म्हाका सन्मानान हांगा सगळीं पदां भोगपाक मेळ्ळ्या. हांव ज्या वेळार पार्टीन आमदार पसून ना तेन्ना ESDचो चेअरमॅन म्हणून व्हायस चेअरमॅन म्हाका अपॉइंट केल्लो. एक कॉर्पोरेशना सारखे जबाबदारी दिल्ली आसा आणि म्हाका पार्टीचेर कसलेच प्रकारचो रोष आणि दोष ना. ना ना बिलकुल ना, सॅक्रिफायस न्ही. आमी पार्टी खातीर 1996 सावन काम करीत आयल्या. पदां ही आतां आयिल्ली आसात. ज्या वेळाचेर पार्टीचो एकय आमचो आमदार ना त्या वेळाचेर आमी आयिल्ले आसात. म्हणून आमकां सॅक्रिफायस हो बिलकुल ना.